तुगेले कायद्या भितर तुवें फॅक्टरीक मारपाचें आनी मार्केटाकूच मारपाचें असं म्हणून अरे पुरखा बंद करता फॅक्टरी पुरखा चालू आहा फॅक्टरी म्हणल्यार फॉटे घालून वापरती विकता बारीक पातळ विकता कित्याक हांवें लायसन भरलेलें प्लास्टिक म्हणलें जाल्यार डेफिनेटली आमी प्लास्टिक बॅन करपाक फूल सपोर्ट आहा प्लास्टिकाचे बॅनचेर आमचो ऑपोज कांयच ना पण सीओ कितें म्हणटा तुमकां समज प्लास्टिक यूज करपाचें आहा जाल्यार तुमी 48,000 भरात आनी सायडीतल्यान प्लास्टिक तुमी विकूं शकता आमी ताका सांगलें तूं समज प्लास्टिक बॅन करपाक सोदता तूं सारकें बॅन कर पयशे घेवपाची गरज ना सगळेंच बॅन कर आनी जाता जाल्यार फॅक्टरी बंद कर फॅक्टरी बंद केल्या बरोबर ऑटोमॅटीक प्लास्टिक बंद जाता हें आमी ताका सांगलेलें आहा तो सांगता आपल्या हातीन फॅक्टरी बंद करपाचें ना अरे फॅक्टरी बंद करपाची समज तुज्या हातीन ना जाल्यार मारगांव ज्युडिशियल भितर जे फॅक्टरीचो माल येता ती तूं बॅन कर न्ही तांकां थंय स्टॉप कर न्ही आनी माल सील कर न्ही ऑटोमॅटीक प्लास्टिक मडगांव येवपाचें बंद जातलें ऑटोमॅटीक प्लास्टिक बंद जातलें हें आमी ताका सांगलेलां पण तो सांगता तें आपल्या हातीन ना 48,000 भरल्यार तुमचें प्लास्टीक तुमचें यूज करूंक शकता ना जाल्यार तुमी हेतून कायद्याचे हितून येयले म्हणटा ते पण अशें म्हाका दिसना जावचें ना म्हणून कितें जे मोठे बिजनसवाले आहा ते 48,000 अशेंच भरतले आनी खंयच्या ना खंयच्या हेच्यान ते पयशे सोडून आपले सेफ करतले पण बारीकान कितें करपाचें बारीक वेंडर्सांनी कितें करपाचें हें आमी तेजे कडेन सांगलेलें आहा चीफ ऑफिसराक मागलें आसा सो आमकांय तितून सांबाळ म्हणून चीफ ऑफिसराक मेळपाक कित्याक गेल्लें आमकां चीफ ऑफिसरान एक लेटर धाडलें आनी आमकां तेणें टायमींग दिल्लो पयर शुक्रारा दिल्लो त्याचे टायम नाशिल्लो काम आहा म्हणून आयज सोमारा 10 आपयलें आमकां आमी आयज 10 आयल्या आमी प्लास्टीक पोती लागून स्पेशल आयल्या आमच्या मडगांव मार्केटाक आमच्या युनियना तर्फे आमी प्लास्टीक पोती बंद करपाक सोदता जेंच्यांनी एक कायदो काडला म्युनिसिपालिटीन एक 48,000 वर्सां भरी जाल्यार प्लास्टीक पोती विकपाक जाता दाट पोती नांवाच्यो पातळ पोटी ते तूं विकूंक जायना म्हाका सांग आमची तयारी आहा प्लास्टीक टोटल बंद करपाची आनी हेच आमकां सांगता तुमी चोराक कितें करात प्लास्टीक पोती दवरात पूण आमकां पयशे दिया आनी लास्ट कोर्टाचो सांगता कोर्टान सांगलें कितें तुमी ज्या ज्या प्लास्टीक पातळ आहा तें बंद करात आमी टोटल बंद करपाक तयार आहा ताटी बंद करपाक तयार आसा पूण हो कोर्ट हेजो चीफ ऑफिसरान हेजेर आमकां सांगलां तो आमकां मान्य ना कित्याक 48,000 व्हडले पयशेकार बाब आहा ते व्हडली फॅक्टरी बाब आहा ते प्लास्टीक 48,000 भरून लायसन दिवन पोती विकतले आनी पोती तेंची नांवाची येतली भायर आमी बारीक लोकांनी आमी कितें करप आमकां कायदो एक आनी तांकां कायदो एक हें अशें जालें फाल्यां कितें बोळ जालो आनी कितें जालें जाल्यार लोक म्हणटा मार्केटाचेर हें करतले आमी तांकां एक आनी एक दिलां जे लोक प्लास्टीक पोती घेवन भोंवता तांकां एक तालांव दिवचो 100 रुपया फायन दिवची जे म्हणून आमकां कळपा बरें लोकांक कळटलें म्हाका प्लास्टीक पोती मागपाक दितले आनी प्लास्टीक घेवन भोंवले तांकां 100 रुपया तालांव पडटा हें तांकां लोकांक कळपा जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें आमची गेटी आहा 7-8 गेटी आहा त्या गेटींनी एक तुमचो मनीस दवरया प्लास्टीक पोती कोणाक हाती मेळ्ळी तांकां 100 रुपया तालांव घाला पयलीं एक 50 रुपया घाला ट्राय करा मागीर 100 रुपया घाला जे प्रमाणे लोक भिवून प्लास्टीक पोती घेवपा ना हांवें ऑलरेडी एक नोटीस दिल्ली 1 म्हयनो फाटीं टू स्टॉप use of plastic bags to be given to the end consumer. Plastic handling rules 2016 आयिल्ले and as plastic handling rules any plastic bag which is less than 50 microns should not be put in the market. Plastic has been one major source of concern for garbage management also and it is not a degradable commodity although आम्ही आता plastic is baled and sent to Karnataka to the cement factory. This is not a final solution because as far as possible we should ensure that there is less amount of use of plastic in the town, not in the town but in the core of India. That's the reason why plastic handling rules have come. But in spite of having given a notice in advance so that the traders can dispose of their existing plastic bags, they are still skeptical in the sense that 48,000 farikul kelia plastic can be sold. It is not so. Rule 15 of the plastic handling rules very clearly says that even after registering with the council for the purpose of selling of for the purpose of giving bags, the bags will not be given free of cost. It has to be
clearly written by each of the shopkeeper or each of the trader that bags available only on sale. In spite of registration, it will not be given free of cost to the consumer. It has to be given with a price. त्यांची This is म्हणणे said where? In what? Rule 15. ते मागणी करता की जे 48,000 भरपाचे आहा पळय ते भरना आसतना आमी कंप्लीट बॅन करता म्हणटा ते प्लास्टीक बंद करता म्हणटा. Everyone will welcome this thing. The moment 48 on Burna and when they are not handling plastic, they are most welcome.